हस्तप्रक्षालनं समर्पयामि, मुखप्रक्षालनं समर्पयामि. फुलात पाणी सोडणार, फुलात गोंधळ आहे आणि झाडाच्या मुळात घाला. करोदवर्तनार्थे चंदनं समर्पयामि. एक्स्ट्रा विडा कोणी हाडलेलो असा फुड्यान झाडाच्या फुड्यान दवरा आणि त्याच्यात पळीभर पाणी घाला. त्यांच्यानी विडो हाडूंक ना, ती पाया पडा फक्त. घंटा वाजया मातशी हा. संसारसारं भुजगेन्द्रहारं देवं भवानी सहितं नमामि. ब्रह्मसावित्रे नमः. आणि कोणाकडे एकच जर विडो असा नो तर तो गणपती पूजनाकडे दौरा. कशें केला तुम्ही आयज विधी? आयज आयज वटपौर्णिमा. आयज आमी सकाळी उठून न्हाण धुवन सगळी तयारी केल्या. पयलीं फ्रुट्स बीन द्रोण भरपाचे बीन सगळें केलें आनी न्हाण धुवन आमी सगळीं येयलीं वडाक. आनी वडान येवन आमी विधिवत पुजा केली. कित्या खातीर ही वटपौर्णिमा करता साजरी? कित्याक तर सावित्रीन आपल्या घोवाचो प्राण यमा कडल्यान हिरावून घेतलेलो तो वडापणा. आणि तेन्ना तेणी प्राण हिरावून घेतलो आनी ती हिरावून घेतलो म्हणून सगळीं बायलां वडार येवन ह्या दिसा पुजा करता वटपौर्णिमेची. वट म्हटल्या कारणे वड हो आमकां ऑक्सिजन दिता, बऱ्यापैकी ऑक्सिजन दिता. आणि आता खंयचो विकास करतले, खंयचे रोड रूंद करतले जाल्यार हे वड कापले वयतात. अशें नवीन वड बी लावपाची कितें तुमची संकल्पना महिलांची आसा? आमची आसा. आमकां जर कोणी सांगलें की तुमी लाया, आमी खंय लावपाक तयार आहा आनी आमकां आवडटा आनी आमकां जाय ऑक्सिजनाक लागून. ओके. तू पयलींच हे वटपौर्णिमा करता? हय, माझी पहिलीच वटपौर्णिमा. सांगतलें खूब बरें दिसता म्हाका ओके. सगळ्या बायलांक पळोवन कितें न्यू अशें. वटपौर्णिमा म्हणटकच मायरसून कितें येता तुका? वजे बी तसले कितें येता भितर? कितें आयटम असतात? फ्रुट्स बी आसता, पेड आसता ते, मणी आसता. ओके. फुलां आनी कापड बीन. ओके. आणि मागीर आता उपवास, सबंदीस उपवास, मागीर जेवण केन्ना तुमकां? जेवण ना उपास. उपवास फूल. ओके.
बायलां आमच्या लागीं मेळटा. आतांची परिस्थिती पयली जाल्यार सगळीं बायलां वर्कींग, कोणाकूच टायम मेळना. ह्या एक कारणाक लागून आमी एक 50 तरी बायलां एके कडेन येता, आमचे सुखं दुःख सांगता, हसता, खेळटा, एकामेकाक कपलाक लायता आनी नेचराचें जें कितें हें आसा तें आमी एकामेकाक व्हान म्हणून दिता. सरस्वती नागा गडेकर हांव वडाची पुजा करता म्हाज्या घोवा खातीर दीर्घ आयुश्य ताका मेळचें आनी वर्सान वर्सां ही म्हाका म्हाजें आयुश्य आसोसर म्हाका करूंक मेळची ही देवा कडेन विनंती करता. माझे नाव प्राची पांडुरंग तिर्डे, हांव पालयेचें. म्हाजी सेकंड वटपौर्णिमा. आयज फर्स्ट टायम हांव वास्को सेलिब्रेट करता. पयलीं हांवें पालया सेलिब्रेट केल्ली. हो व्रत हांवें म्हाज्या घोवाचें दीर्घ आयुश्य लाभो म्हणून केला. साजरा करता. वर्सान वर्स आमी येता हांगासर पौर्णिमा साजरा करपाक. आमच्या घोवाक सत्य म्हणजे आयुश्यमान बरें हें जावं म्हणून आमी 7 फेरे काडटा आयज. आनी 7 जन्मी आमकां होच न्हवरो मेळ्ळो म्हणून आमी आयज पुजा करपाक आयिल्ली आसा. निवाड्याचो आज वटपौर्णिमा आमी साजरी करता बरें धमाकान. सगळी खूब मंडळी हांगा जमलेली आसा संतोशी माता देवळा कडेन आनी आमी ह्या 7 जन्मी आमकां होच पती मेळूं दी अशें म्हणून आमी वडा कडेन मागता. आनी अशीच आमकां वर्सान वर्स अशेंच आमकां वटपौर्णिमेची पुजा करूं दी अशें मागता देवा कडेन. म्हजें नाव सिया केदार तोरसकर. म्हाजी लग्ना उपरांत पयली वटपौर्णिमा. आमी ही वटपौर्णिमा मनयतात कारण की आमच्या घोवाच्या बऱ्या आयुश्य आनी आरोग्या खातीर आनी आमी हांगासर 7 फेरे घेतात.